मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज मार्कू आमकां सांगता जी घडणी घडल्या बेतसाच्या गांवांत. आमी आयकलां की लोकांनी एका कुड्ड्याक जेजूशी हाडलो आनी ताचे हात दवर म्हूण सांगलें आनी जेजून ताचे हात दवरलो आनी ताका बरो केलो. तर ही घडणी आमकां कितें सांगता जायत. पयले सुवातेर देवाची शक्ती, गॉड्स पावर. बापान ही शक्ती जेजूक दिल्ली आनी जेजून ही 3 वर्सां जेन्ना सुमाचेक वार कोत्तालो तेन्ना शक्ती वापरली आनी जायत्या लोकांक बरें केलें. ही शक्ती जेजून आपल्या शिश्यांक दिली आनी शिश्य सगळ्या संवसाराक भोंवले आनी खूब लोकांक ही शक्ती वापरून तांकां बरें केलें. आनी आतां ही शक्ती जेजून आमकां दिल्ली आसा. God has given us same power to heal people. न्हय फकत कुडीची बरेपण पळोवंक, पूण ती आत्म्याची. जर आमी तांकां खरो मोग दाखयल्यार, जेवचे दोळ्यान आमी तांकां पळयल्यार आमकां तांकां भितरल्यान बरें करूंक येता. दुसरे सुवातेर जेजूचें दयाळपण. लोक आमकां सांगता की जेन्ना जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना अशें म्हणलें, म्हाका बापान धाडला गरीबांक बरी खबर दिवंक, तशेंच कुड्ड्यांक. अशें कसले पिळा सापडल्याक तांकां बरें करूंक. आमी पळयलां की जेन्ना कुड्डो जेजूक अशें हाडलो, जेजून ताका बरो केलो. दुसरे सुवातेर भावात, त्या लोकांचो भावात. जायत ह्या कुड्ड्याक भावात नासलो, पूण त्या लोकांक भावात आसलो. देखून त्या लोकांनी त्या मनशाक जेजूशी हाडलो. खास आज आमी विचार करुया, आमच्या जिवन इतलो भावात आसा काय? आमी जायते फावटी आमी जेजूशी येता आनी मागता आनी भावातान मागता. तरी पूण जेजू जायत आमकां जें मागता आमकां दिना. जायत जी वस्तू आमी मागता ती आमचे बरेपणखाना नातेर. देखून जायत बाप देव आमकां ती वस्त दिना. आनी जेन्ना आमकां ती वस्त मेळोंक ना तेन्ना आमचो भावात हालता. जेजू म्हणटा, भियेनाकात, हांव सदांच बरें तुमच्या बरोबर आसा. ज्यो वस्तू तुमकां जाय त्यो सदांच आमकां दितलो. तर ह्या भावांतल्यान आमी हे मिसा भेटेंत मीस आमी चालू करुया.